Sari is a timeless fashion that refuses to retire. आज आमच्या बरोबर अशीच एक स्वमिनी आसा श्रेया बकले. साडी म्हणटा ती बायलांची सामकी लागींची गजाल आनी ती कोणाक दिवप किंवा तेजो वापर न करता दवरप हे एक मोठे कठीण संकट म्हणटा ते बायलांचेर येता. पण हेजोच एक सोल्युशन आमच्या बरोबर घेवन आयल्या श्रेया बकले. हॅलो श्रेया. श्रेया, सो तुझे आता हे सारी रिसायकल इज समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट आमी पळयता. सो जस्ट ब्रीफस की एक्झॅक्टली कितें. हांवें स्वताचो असो हँडमेड बिझनेस सुरू केला आनी त्याचें नांव हांवें श्रेयास सिलाई अशें दिलां. आनी म्हाजी स्पेशलिटी म्हटल्यार हांव साडयां पासून तरेतरेच्यो बॅग्स करता, जशें की साडी पावच, लॉन्ड्री बॅग्स, ट्रॅवलिंग बॅग्स, ज्वेलरी पावच आनी पोटली बॅग्स. आनी कस्टमर म्हाका ऑर्डर्स दिता आनी तेंची साडी दिता आनी त्या प्रमाणे हांव कस्टमायज ऑर्डर्स घेता. सो आतां म्हाका एक सांग, हो आतां तूं करता खरें, पण ताका मागीर मार्केट कसो, कस्टमर्स तुज्या मुखार पावता कशे? पयलीं म्हाका फक्त रिलेटिव्सांची ऑर्डर मेळटाली, बट थ्रू द्या रेकमेंडेशन्स टू द्या फ्रेंड्स एंड फॅमिलीज म्हाका न्यू ऑर्डर्स मेळपाक लागल्यो आनी अशें करून चेन वाडले. मागीर हांवें म्हाजो स्टॉक जमा जावपाक लागलो, सो हांवें एक्झिबिशन्स केले. मागीर हांवें श्रेयास सिलाई फेसबूक पेज स्टार्ट केली. मागीर ऑनलायन म्हाका भरपूर हे आयले, सेल जालो. इवन विदावट मिटींग कस्टमर्स म्हाका मुंबयच्यान, हैदराबादच्यान, हुबळीच्यान ऑर्डर्स आयल्यो. म्हणजे हांव कस्टमराक वळखत नासलें, पूण त्यांनीच थ्रू सोशल मिडिया म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो, तेंच्यो साडयो म्हाका कुरियर केल्यो. मागीर पॅटर्न सांगले, त्या प्रमाणे हांवें तेंचे पॅटर्न करून तांकां मागीर कुरियर परत केले. श्रेया, म्हाका सांग, तुज्या कडेन आतां कस्टमर्स येता न्हू, ते खंयच्या सेगमेंटांतल्यान येता, म्हणजे तांचो नीड बेजिकली कितें आसता? खुबशे कस्टमर अशे येता की जांकां रिटर्न गिफ्ट घालून दिवपाक कितें तरी जाय आसता. आतां सद्या प्लॅस्टीक बॅन केला, आमकां अर्थ सेव करपाक जाय, पोल्युशन फ्री सगळें दवरपाक जाय. सो हांवें अशें चिंतलें की अश्यो साडयेच्यो बॅग्स करत जाल्यार कस्टमराची साडी दिवन ताका अशें करपाक मेळटलें आनी साडी घालून दिवपाकूय बेस्ट जातलें, म्हणजे दोनूय. मागीर ही पोटली बॅग, ही ऑलवेज इन ट्रेंड, सगळ्यांक आवडटा. मागीर थोड्यांक फक्त बेबी शॉवराक बी फक्त लाडू घालून दिवपाक जाय, सो अशी करता. जस्ट ही अशी. आनी ताचो रेंज कितें आसा? स्टार्टींग फ्रॉम 25 till 200. श्रेया, आतां गोंयांत खूब अशीं बायलां आसा, चलयां आसा, जी घरान रावता की आपल्याक बाबा एक दीस गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो, एक दीस प्रायवेट जॉब मेळटलो. सो त्या बायलांक, त्या चलयांक तुजी कितें मॅसेज आसतली? हांव एकूच सांगू शकता की सद्या जॉब सगळ्यांक मेळटलेच अशें कांयच गॅरंटी ना. सो जॉबा फाटल्यान धांवपा पेक्षा आपल्याक जें आवडटा, आपण जें करूं शकता तेंच काम करत आनी विथ गव्हर्मेंट हेल्प किंवा NGOजाची हेल्प खूब कितें कितें करूं शकता. भरपूर प्रॉफिटेबल अशें ना, पूण एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की आपूण कितें तरी करता, आपूण करता तें लोकांक आवडटा. सो तें भरपूर सॅटिस्फॅक्शनूच खूब जाता. हय. सो श्रेयान एक मॅसेज दिला, ते म्हणल्यार पयसो मेळटाच, मातसो कमी मेळटा, बट ते सॅटिस्फॅक्शन जें ताका मेळटा, जॉब सॅटिस्फॅक्शन आमी म्हणटा, लायक ताका वर्क सॅटिस्फॅक्शन जें मेळटा तें आनी कांयच कॉम्पेन्सेट करूं शकना. विथ ओंकार फळारी, दीस इज अपर्णा बडिगर फॉर प्रुडंट.